कॅबिनेटाक कितें जालें कितें कितें पॉयंट एजेंडा आहलो जनरल कॅटेगरी जनरल जे लोक आहात तांकां विकर सेक्शन जे आहात तांकां रिजर्व केल्ले 10%. 10%. जो पार्लमेंटान कायदो पास जाला तो इम्प्लिमेंट करपाचो जॉब्स ओके आनी असेंब्ली सगळे एडमिशन जॉब सगळे भितर आहे. ओके असेंब्ली केन्ना आपयल्या असेंब्ली 15 जुलय टू 9th. आणि थर्ड पॉयंट आलो पळय तो 4,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड ते कितें ते एक्झॅक्टली खंय ते एका दिले आनी आमचे संजय स्कूल खंय ती खर्चोरी पोर्टफोलियोचे कितें डिस्कशन जालें आमी खुश आसले आमचे पोर्टफोलियो बाबू पळय तुमी जेन्ना जॉईन जाता पळय तेन्ना तुमकां ट्रान्सपोर्ट कळटले त्या नोटिफिकेशन ना तुमकां जेन्ना जॉईन जाता पळय तेन्ना ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट दिता म्हणलेले पळय ते आमी तुमकां सारके हॅपी आहात हे गव्हर्नमेंट बरें स्ट्रेंथ आहा गव्हर्नमेंट बरें चलपा जाय 5 वर्स 3 वर्सांनी आणि आम्ही सगळे सीएम प्रमोद सावंत यांच्या बरोबर आहात. एज डेप्युटी चीफ मिनिस्टर तुम्ही फायनान्शियल ऑटोनॉमी मागल्या तुमच्या पोर्टफोलियोने आम्ही काय मागू ना त्याचो राईट मरे तो पण तुमकां दिसता अशें की फायनान्शियल ऑटोनॉमी दिवपाचो ना चीफ मिनिस्टरान फायदो कितें अरे बाबा चीफ मिनिस्टराक कोणाक कितें दिसता ते दिवपाचो राईट तेजो तो चीफ मिनिस्टराने दिता तो आमी घेवप आनी काय ना. ओके बाबू जेन्ना तुमी जॉईन जाता पळय तेन्ना तुमी म्हटलेलें की तुमकां ट्रान्सपोर्टूय एश्युरन्स केलेलें म्हणजे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री डिपेंड्स न्ही पात्रांव की सांगतो जालो आमचो आज आमी बीजेपी भितर आहा बीजेपी गव्हर्नमेंट आमकां स्ट्रॉंग करपा जाय हर एक गोर गरिबा पर्यंत हें सरकार पावपाक जाय. सो ते एश्युरन्स दिलें ते गेलें जबाबदारी आमची सो एश्युरन्स दिलें ते कितें गेलें खाती दिल्या तेजे भितर आमी सॅटिस्फायड आहा आनी ती खाती घेवन लोक सेवा करतले आमी आतां तो कितें दिता तें घेतलें आमी दिना जाल्यार करता एडवोकेट जनरल अपॉइंट केला तुम्ही नवो एडवोकेट जनरल कोण तो बाबा हो आमचो देवदास पांगम